लुकाचे सुवार्तेंत रुपांतर असो पाठ जेजूच्या कष्टा मरणाच्या मिस्तेरांत रंबुल्लो दिसून येता। कित्याक पयल्यान पयले जेजूच्या रुपांतराची गजाल जेजूच्या कष्ट मरणा संबंधी उल्लेख करूनच सुरुवात जाता। दुसऱ्यान आनी बहु प्रमुख तरान जेजूच्या रुपांतरा वेळी दिश्टीक पडले मोइजे आनी एलिया जेजू लागीं उलयताले तो विशय जेजूच्या निर्गमनाचो। जेजूच्या निर्गमना मुखांतर जेरुसलेमांत जेजू कशे देवाची मांडावळ संपूर्णतायेक पावयतलो म्हणून ते एकामेका उलोवन आसले। जेजूच्या कष्ट मरणा विशयांतल्या ह्या संभाशणा वेळी कोपान तावन जाल्लो ताळो जेजूच्या कष्ट मरणाची वा जेजूच्या निर्गमनाची मांडावळ ती देवाचीच मांडावळ म्हणलें स्पश्ट करता। आयची जेजूच्या रुपांतराची सुवार्तेंतले एक व्हड महत्वाचे मीटिंग जशें दिसून येता। ह्या मिटिंगांत सर्गीचो बाप, नियमशास्त्राचो प्रतिनिधी मोइजे, प्रवाद्यांचो प्रतिनिधी एलिया आनी जेजू आसून जेजूच्या कष्ट मरणाच्या महत्वा विशीं, तांतून आटापणाचे महिमे विशीं, तांतून आटापणाच्या उगडापणाच्या मिस्तेरा विशीं आमचे दोळे उगडतात म्हणयेत। आयचे सुवार्तेच्या शेवटाक सांगलां तशें शिसांक आनी सर्वांक हो एक वर्तो गूट, तो गूट जेजूच्या निर्गमनांत वा कुर्सा मरणांत मात्र समजता। तशेंच रुपांतरान जळकल्ली जेजूची महिमा जेजूच्या जीवनपणांत संपूर्णतायेक पावची आमकां कळटा। हे दिशेन प्राजिताच्या काळार ह्या काळाक सहज जाल्ल्या भक्तीपणांत बुडुल्ल्यांक आमकां जेजूच्या निर्गमनाच्या आनी महिमेच्या मिस्तेराक भावार्थान स्पंदन जावच्याक आयची सुवार्ता एक व्हड कार्ययोजनाचें मिटींग।